चिकने कुडणे साखळे वाठारात एका तरणाट्यान 55 वर्षाच्या बायलेक मारपेट करून तिचो खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। शैलास संजय घाडी अशें ह्या बायलेचे नाव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो दुबावित तरणाटो मंगळारा दनपारा ह्या बायलेच्या घरात घुसून तिका मारबडय केली। हातून तिका मरण आयले। उपरांत बायलेचो मोबायल आनी सरपळी घेवन दुबावितान पळ काडलो। दिवचल पुलीस दुबाविताचो सोद घेतात। चिकने कुडणे साखळे वाठारांत रावपी शैला संजय घाडी या 55 वर्षाच्या बायलेचो तिच्याच घरा यो वच करपी एका तरणाट्यान खून केल्ल्याचे सांगपार आयला। शैला ही बायल 3 भुरग्यां सयत चिकने कुडणे हांगा रावताली खंय। मेळिल्ली म्हायती प्रमाण दुबावित तरणाट्यान शैला हिका मारपेट करून तिचो खून केलो। मंगळारा दनपारा वेळार घरात कोण नाशिल्ल्याचे पळोवन हो दुबावित घरात घुसून ताणें बायलेक मारबडय केली खंय। तिची तकली वणटीक आपटिल्ल्यान तिका मरण आयले असो अदमास आसा। ह्या प्रकरणा उपरांत दुबावितान बायलेचो मोबायल आनी सरपळी घेवन पळ काडलो। मजगतीं पळून गेले उपरांत ह्या दुबावितान शैला हिच्या मोबायला वेल्यान तिच्या भुरग्यांक फोन करून आपणे केल्लो प्रकार सांगलो। हाका लागून हो प्रकार तिच्या भुरग्यांक कळ्ळो अशें कळटा। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत दिवचल पुलीस फॉरेन्सिक पंगड घडणूक थळार पावले। सध्या पुलीस ह्या दुबाविताचो सोद घेतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।